मडगांवात 4 वर्सात मेडिकल कॉलेज हाडटा म्हणून मुख्यमंत्री रावण फोंड कार्यावळीत उलयलो. जिल्लो हॉस्पिटलाची वैजकी कॉलेज करपाचो प्लान. ताची दखल घेवन फातोड्डेचो आमदार मिडिया मुखार. एम्स कित्याक ना? प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज कित्याक काय म्हूण प्रश्न. Why a BJP government in the state doesn't want the Prime Minister's pet project of Aiims in South Goa District Hospital premises? सांगचे सरकारान कित्याक ते? आणि एम्स गोंयांत बरें न्ही आनी 16 जागे जे नवे जाल्यार थंय बरें. सो कितें सांगूंक सोदता तुमी की प्रायम मिनिस्टराची एम्स म्हणटे फ्लॉप शो म्हणून? So in other words, what the government is trying to do, they are trying to partner with a private entity which is going to have a medical college and also run the hospital. So it's no longer going to be social welfare. There's no public free people that they it will all be like a paid nice hospital. So take करपा खातीर 900 कोटी सरकारान म्हणिल्ले. This becomes a scam मरे ते. आतां आमदारूय गेलो न्हिदलो काय म्हणून. अरे आमकां विचारप काय ना तुमी डिक्लेअर करता 4 वर्सांत जातले म्हणून मेडिकल कॉलेज. 4 वर्सांत इलेक्शन झगडूया मरे हे इश्यूचेर. मेडिकल कॉलेज प्रायव्हेट रॅकेट जाय काय हॉस्पिटल जाय काय म्हणून. आय एम रेडी टू फाईट ऑन दिस इश्यू. And Margao and Vijai people will have to answer this. And first, my colleague, my neighboring colleague, ex-chief minister, who started the entire idea of a South Goa district hospital, should come on record and tell what are his views. Prudent खातीर सव्यो डायस.